Minister Subhash Phal Dessai said that any decisions regarding political changes or responsibilities will be taken by the party leadership, and he has full confidence in the organization. He stated that in the event of any changes related to constituency reservation or organizational restructuring, the party will take appropriate decisions and ensure fair placement based on experience and contribution. The minister further remarked that leadership positions are not achieved through lobbying but through integrity, performance, and dedication to the party. He added that he has always worked in organizational roles and will continue to serve whether in government or party assignments, stressing that responsibilities comes to capability and commitment. When asked about his future role, he clarified that he does not see himself as a contender for top positions and will continue to work whenever the party assigns him, expressing confidence in leadership, fair decision making. I have no comments to offer because if there is आमचे ST रिजर्वेशन जावपाक जाय जावपा नाका हें इट विल टेक इट्स ओन कोर्स पूण तें आमच्या सरकाराचें डिसिजन आसा कळ्ळें न्ही आनी तें डिसिजन जालें जर जाय जाल्यार वेन इट कम्स आय एम वेरी कॉन्फिडंट दॅट द पार्टी वील गिव मी जस्टीस म्हजे जर मतदारसंघ जर ST रिजर्वेशना भितर आयले जर जाय जाल्यार पार्टी वील सी दॅट वेर दे कॅन एकोमोडेट मी एल्सवेर. सो तुम्ही दुसरे कडेन खंय पार्टी सांगता संघटनेचें काम करतले. इफ आय एम नॉट रिक्वायर्ड इन दी मिनिस्ट्री, आय एम नॉट रिक्वायर्ड इन दी हावज, जाल्यार आमकां आनी खुबशीं कामां आसा न्ही करपाक संघटनेची. सो आय एम नॉट बॉदर्ड. म्हणजे आमी जाल्या ते मिनिस्टर जावपाकच आमदार जावपाकच जालें न्ही. संघटनेचें काम करता करता आमी मिनिस्टर जाले, आमदार जाले. आज संघटनेचें काम करता करता मिनिस्टर जाता जाता परत एक फावटी सायडीन वचून काम करपा जाय जर जाय जाल्यार संघटना आसा, वील वर्क ऑन दॅट. Are you seeing yourself as the next president of the party? नो, एब्सोल्युटली. सी आमी आमदार बी म्हणून कितें आसा पळय न्ही ते प्रयत्न करता पार्टी खातीर न्ही. पार्टी पोजिशन्स यू डोंट गेट विथ लॉबींग. पार्टी पोजिशन्स यू गेट only when you show your integrity, you show your performance, you show your dedication, and you need to have that quality संघटन तुजे कडेन हें आसपा जाय caliber to handle the संघटन. Then based on that party come out with this. Party don't ask you to give names for this like how we do political all there are political aspirants आसा ते पयलीं नांव दिता तातूंतल्यान चूज जाता. पार्टीच्या खंयच्याय पोजिशनाक भितर अशें कंटेंडर घेवन काम करनात की कोणाक लॉबींग करून आनी कितें करून जायना. सो एज एंड वेन पळय आतां हांव दक्षिण गोंयचो अध्यक्ष जाल्लो म्हाका दिसता 10 वर्सां पयलीं कळ्ळें. इट केम टू मी लुकींग एट माय डिटर्मिनेशन विथ डेडिकेशन टू दी पार्टी आनी हांव काम करपाक शकता बेस्ड ऑन माय एबिलिटी. सो पॉलिटिकल रिजर्वेशन कितेंय जावन यू आर टोटली वीथ पार्टी. येस, दॅट पीपल वील आमचे पार्टी वील डिसायड एंड आय एम शुअर दॅट ज्या रितीन आमी इतलीं वर्सां पार्टीचें काम केल्लें आसा ह्या सिनियर पोजिशनाचेर आमी पावल्ले आसात. पार्टी इनजस्टीस म्हाका करचें ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.